जेजून आमकां सगल्या जाणांक आपयल्या ताचे बरोबर हो वेळ सारच्याक. ताणें आमकां उठयल्या, ताणें आमकां आपल्या मोगान भरल्या, मोगान ताचे बरोबर हो वेळ सारून ताणें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवा बापाच्या येवजणे प्रमाणे ताचे सगळें सारून तें आमी बापायक आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक एकवटोन सुफळ करूंक. तर सगळीं आमची चिंतना भावना आसा तितली जेजूच्या ताब्यांत आमी करया. आमचें जिवीत ताका ओपून दिवया. सगळीं आमची चिंतना, सगळीं आमची भावना, सगळें आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितांत दवरया आनी तें तो जशे भाशेन तें घडोवन हाडूंक जाय ते भाशेन तो आतां ह्या वेळार आमचें जिवीत घडोवन हाडटलो. आमचे दोळे ताचेर लावया आनी ताचेरूच धरून तो आपली दोयेचीं किरणां आमच्या कुडींत मनांत ओतम्यांत घालून आमकां पेकोवणी हाडटलो. सगल्या आमच्या भावांक आनी भयणींक आमी आजीर करया. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय Sacramentan रावलोल्या मोगाच्या जेजू. Sacramentan रावलोल्या मोगाच्या जेजू. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी
देवाची भुरगीं प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उड्या प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उड्या ओसोत बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे ओसोत बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या काळाक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या काळाक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा जेजू जिंकोण दुयेंस आसात तितल्यांकूय आमी तुजे सोरशीं हाडटा तुवें तांकां पेकोवणी दिल्याय म्हणून आमी तुका अर्गां दिता पूण ह्या सगल्यांक तुजेशी हाडून तूं तांकां तुजो हात लाय आनी पेकोवणी तांकां दी ब्रिटो फामिलीक तुजे सोरशीं आमी हाडटा कॅजीक पास्कोलाक मारीक रेजीक ह्या सगळ्या जाणांक तुजेशी हाडटा जेजू त्या भायर क्लारा आनी रॉयक तुजे सोरशीं हाडटा त्याच प्रमाणे रोहिणींक आनी देलिसाक आमी तुजे सोरशीं हाडटा आल्बानो आनी रिना तांची 11वी काजाराची समरोमणी समर्पितात तांकां बरेपण दाखयल्लें आसा ह्याय फुडें तांकां दी ओलिंदा आनी ताचे फामिलीकूय मागण्यांत दोत्तना आमी तांकांय तुजें बरेपण फाव जावं दी आना आनी जॉन डायस ताका बरी सावत भलायकी फावो कर सेड्रीक खूब दुयेंस आसा ताकाय
तुजो स्पर्श कर आनी बरी कर. सिस्टर नाझरीनाकूय बरेपण दाखय. तुजो मोग तिणेन अदीक खोलायेन चाखून तुजो पाटलाव करूंक तिका धीर आदार आनी घोटाय दी. जीं कोण काजार जावंक आवडेतात तांकांय सगळें बरेपण तूं दाखय. जीं काजार जाल्लीं आसा तांकां राख आनी सांबाळ. तुज्या मोगाच्या एकवटान तांकां दवर. जीं कोण दोशी जाल्लीं आसा तांचें जिवीत तूं सांबाळ आनी राख. जीं भुरगीं अनाथ जाल्लीं आसा, जीं विधवा जाल्लीं आसात तांकां सगळे जाणांक तुजे सुरशें हाडटा जेजू. तांकां तुजी पेटकुवणी दी. तांकां राख आनी सांबाळ. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. हेंचेय स्थितीन जेजू आमी तुजें बरेपण अणभवता. संतोशान तूं आमकां बोदताय आनी आनंदान तूं आमकां जिवंक संदी दीत आसाय. तुवें म्हजें आयकयलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माय मोग मेर नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बोळ. ताणेंच म्हाका सोडयलां देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तुंबुनी संतोशाचे आनी जैताचे उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं व्हरतीं कर्तुत्वां. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं व्हरतीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा.
blessing and healing. Christ in me arise, and I shall rise with you. Be now my vision, open these eyes, showing me all that I must see. Onwards to the kingdom, you are the way. Arise in me, and I shall rise with you. Christ in me arise and dispel all the darkness. Christ in me arise with your power and your strength. Christ in me poured out your blessing and healing. Christ in me arise, and I shall rise with you. Be now my footsteps, leading the way, taking me where I must go. Onwards to the kingdom, you are the way. Arise in me, and I shall rise with you. You know my heart, and you know my way. You formed me in my mother's womb. I live and move in you, my whole being thrives in you. Christ in me arise and dispel all the darkness. Christ in me arise with your power and your strength. Christ in me poured out your blessing and healing. Christ in me arise. Christ in me arise. Christ in me arise, and I shall rise with you. Lord Jesus, as we enter into your presence, we ask you, Lord, to be with us, to bless us, to protect us. We come before you, Lord, with grateful hearts for all the wonderful deeds, for all the wonders that you have worked in our lives. We thank you, Lord, for the gift of this new day. We thank you for the gift of life. We thank you, Lord, for the opportunities that you have given us in our lives. Above all, Lord, we thank you for the love, mercy, and compassion that you have shown on everyone. And as we spend these few moments with the Lord, let us clear our minds and our hearts. There may be feelings and emotions and thoughts which may prevent us
from having an experience of Jesus. We may have feelings of anxiety, anger, joy, sorrow, resentment. Let us keep these aside. Let us place them at the feet of the Lord. And let us continue to spend this moment loving and praising the Lord for all that He has done for us in our lives. And reflecting on His gospel, we shall indeed come to know the Lord and love Him even more intently. Today's gospel invites us to share the good news with others. Jesus was the good news. He made a difference in the lives of many. During His entire ministry, people would flock to Him because they experienced in Him love, mercy, and compassion. And the same Jesus too offers us in our lives that same mercy, love, and compassion. In a way, we all need to look at the Lord and be present to Him. In today's gospel, we see that the first to see the Lord risen was not Peter or one of the apostles, but it was a woman who was noted for her demonized living. She had been forgiven much, and therefore she loved her master even more greatly. She was the first to go to the tomb and pay her respects to the Lord. And we see that the disciples would not believe her. And as a result, Jesus had to scold them for their disbelief. Similarly, in our lives, we see that spreading the good news of the Lord is met with a lot of opposition. In a way, we see that it is the Holy Spirit that makes our faith in Jesus come alive. We see that it's the Holy Spirit that gives us the power in order to do all the wonderful things that we do in our lives. Jesus promised us the Holy Spirit, and it is now the Spirit that works within us. All we need to do is be attentive to the workings of the Spirit in our lives. And having experienced the risen Lord, we are ambassadors and witnesses of His victory over sin and death. In a way, through our deeds, through our words, we are called to share the good news. Simple acts of kindness, simple acts of love and mercy can go a long way in proclaiming the good news. If Jesus were to be present in today's world, things would have been a whole lot different. We see
plenty of the faithful who are involved in spreading the good news in one way or the other. And as a result, we see it is the Lord who gives them the grace. It is the Lord that through His Spirit working in them, which enables them to do whatever they do for the kingdom. Similarly, in the first reading of today, we see that after being interrogated by the chief priests, they could not find anything against Peter and John, and therefore they sent them, giving them a warning not to preach this to anyone. The same disciples who had deserted Jesus now bear witness to His name. Now, being filled with the Holy Spirit, they are not willing to be silent. And in a way, Lord, having reflected on these aspects of the gospel, we place our prayers before you. We continue to pray, Lord, for all those who have asked us to pray for them. We remember each and every one of them and we keep them close in prayer. We also continue to pray for the ongoing pandemic situation in the world. We pray for all the doctors, the medical staff, all those who toil day and night. We also pray for all those who toil, for all those in charge of giving the vaccines. We ask the Lord to guide and protect them. There's a lot of fear and doubts concerning the vaccines in these days. Lord, we ask you to calm all our fears. And we continue to pray for the government and the health authorities that all their steps may be for the common good. We continue to pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries. We ask you, Lord, to be with them, to guide and protect them. We also pray for all those who are preparing for the exams or for those who are yet to answer the exams. We also pray for all who have asked us to pray for them in some way or the other. Through prayer, we are all connected to one another. And at this very moment, through the Eucharist and through the adoration, we remain firmly connected with Christ. We also continue to pray for all who are languishing in the home for the aged and the destitute houses. We ask you, Lord, to be their strength and their refuge. We also pray for those who feel rejected, dejected, who feel they don't have anybody, who are lost. We ask you, Lord, to guide and protect them. We also pray for those who have gone astray, and we ask you, Lord, that let your light shine on them so that the truth may be revealed to them. We also pray for peace in the world,
peace among nations, peace among religions, peace in our neighborhood, within our families, and within us. We also pray for each and everyone who is gathered here through various forms of media. We ask you, Lord, to guide us, to bless us, protect us, keep us free from harm. You be our refuge and our guide, O Lord. And as we go about this day, doing our works and deeds, we ask you, Lord, to always be there with us, to guide and protect us, and help us to radiate your love, compassion, and mercy to those around us. जेजू आमच्या दिसपटे जिवितान व्हडलें कांय जावचें ना, पूण जें जातलें तें व्हडलें जावंक जाता जेन्ना तुज्या एकवटान आमी तें सारूंक लागता. ताचो परिणाम सगल्या मनशा कुळाचेर जावंक लागता, कित्याक तूं ह्या मोगाचो अणभव सगल्या जाणांक दिताय. आमकां सगल्यांक मोग जाय, आसप जाय, आनी तूं सदांच आमचे सोबे आसाय म्हणटूच तुका तर आमी आजीर जायत जाल्यार तुजें बरेंपण आमच्या उतरांनी कोन्नांतल्यान आनी सालींतल्यान सगल्या जाणांक पावतलें, आनी हे परी तूं आमचे सोबे तांकां आजीर जातलोय. ही कुरपेन आमकां तूं आतां दवर सायबा.
सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोळ उदका सरी तो म्हाका व्हरता, म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे सरशीं उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय धोमधोमीत तेल, म्हजें पात्र उप्पोट भरोन ओतता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काल करूंक म्हजें ठिकाण. कितल्याच्या भाव भयणींनी आमच्या कुरपेन बरोवन तुका जेजू प्रत्येक सुस्कारांत ती आपलें जिवीत समर्पीत आसात. पूण इतल्या आमच्या भावा भयणीक लागून तुजें आसप अदीक ह्या संवसारान वाडत वता. तुका हाची गरज पुर्यान ना. पूण जेन्ना आमी हे भाशेन जिवंक लागता तेन्ना बापायची येवजण आमचें सगळें संपूर्ण जावंक लागता आनी आमचें जिवीत अदीक भरोन येता, परिपूर्ण जाता. सगळ्या आमच्या भाव भयणींक जितल्यांक तांचें नांव घेवन हांगसर हाजीर जावंक जाय तितल्यांकूय तुमी तुमचें नांव घेयात आनी हांगसर जेजू सगळें हाजीर जायात. आनी तुमकां सगळ्या देण्यांनी तो बोदतलो. तुमचें जिवीत संतोशान आनी आनंदान भरून तुमी खुशाल बरीत जातल्यात. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमन कोत्ता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार. थिरवाडो आमचो बावार सोय मोडते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या जय दिवोन पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजान तोडा ओंदुया
काढूया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खाते पोणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां स्वर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सामोराचो उंडोचो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Mogałaciesu, Mogałaciesu, Ty maka kalis, Ty maka kalis, Tuja kaळजा सारखे. Mogałaciesu, Mogałaciesu, Ty maka kalis, Ty maka kalis, Tuja kaळजा सारखे.